मोपा एअरपोर्ट जे फंक्शनिंग त्यांनी योजिला ते पळोवपाक गेल्यार म्हाका भीती पडटा की दाबोलीम उरतलो काय ना ते. फर्स्ट टाइम हांव स्पश्ट करता, हांव सरप्रायज आनी शॉक्ड इतले बरे प्रमाणात तो एअरपोर्ट येता, व्यवस्था इतली जाता, इवन टॅक्सीची ती प्रायव्हेट टॅक्सी सर्व्हिस थिंगा आसतली कित्याक इट इज अ प्रायव्हेट एअरपोर्ट. GMR इज अ प्रायव्हेट एअरपोर्ट. ते जाय तसले टॅक्सी हाडटले, ते ऍप बेस्ड आसून दी, प्रीपेड आसून दी, रेंट कार आसून दी, ओला आसून दी, उबर आसून दी, गोवा आम्ही सगळे शेणटले तुमचे बरोबर, तुम्ही म्हाकाय शेणयतले. समजलो न्हू? हे तरी म्हाका दिसता कित्याक तुम्ही आयकपाचे मनस्थिती ना. रियलिटी सांगला आणि तुम्ही हिंगा थिंगा तेका कोणा मेळपा येता, कोणाक मेळपा आसून दी, कितें जातले? लास्टा म्हाजेच कडेन येतले आनी तेंका कितें काळजी पडला? तेंका पेरणेय सारखे, बाकीचे मोपाय सारखे आनी हेवूय सारखे. म्हाका सारखे न्हू कित्याक म्हाजो एअरपोर्ट तो. सो दिस इज अ रियलिटी. सो प्लीज थिंक प्रॉपरली, थिंक रॅशनली. मातशे मना उजवाडाय, नाल्यार आम्ही बेश्टे त्रासान पडटले आनी म्हाकाय तुमचे बरोबर त्रासान घालनाका. इतलेच माझी विनंती. हांव तरी गोवा मायल्स कितें हाडला तेय सांगता. गोवा मायल्स हाडना हे पब्लिकली सांगप न्हू, पूण सांगचे पडटा ना. ते आपले ऍप हाडटा टुरिझम. They have decided, they are already working on it. Gel and तो येयल्यार तुम्ही सारखे आनी शेणटले. हांव जाणा कित्याक लागून ते हांव हिंगा ते सगळे सांगपाक शकना. म्हणून हांवें मातशें गाय केली, अरे बिफोर दे कम आहा तेच यूज कर, आमगे लोकांक मॅक्सिमम बेनिफिट मेळटा ते हांवें हाडपाक केला. हे तुमकां म्हाजेर विश्वास आहा, तुम्ही बिलीव करा. करनाका, डिसिजन तुमगे आहा, तुम्ही कितें घेता ते. पूण हांवें एक फर्म डिसिजन घेतला आनी हांवें पब्लीक कमिटमेंट दिला. ऍप ऑपरेशन हांव करतलो, ऍप हांव हाडटलो. खंयचे स्थितीन हांव चेंजेस इन एंड अराउंड एअरपोर्ट विल डाय. आज काय बरी ती स्थिती जाला, थिंगा व्हडली व्हडली शॉपां येयला, लोक रावता, फ्लॅटां येयला. ऑल दिस विल बिकम अ बिग झिरो. यू वॉन्ट दिस टू बिकम अ झिरो? तुमकां अशें जाल्ले जाय? हांव तुमकां बरी समजणी दिता आनी तुमकां इतलो प्रोटेक्ट करता. यू शूड बी लकी. आय एम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एंड आय कंटिन्यू टू बी. तुमकां हिंगाच न्हू, हिंगा एस्टेस जाल्यार सांगता हांव तुमकां मोपाय सांबाळटलो. आनी एकदां ते ब्रिज जाली, इट इज गोइंग टू बी 1 hour डिस्टन्स बिटवीन मोपा एंड दाबोलीम. 1 hour 10 minutes स्लो गेल्यार 1 hour 15 minutes मॅक्सिमम. हांव तेंकडे फुडलें उलयलां. आउट ऑफ युअर 350 100 टॅक्सीज जे ओल्ड जाला, दे विल चेंज इट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. तुमची आहा ती कोणाक विकपा और तुमकां काय एक्स्ट्रा भरपा पडपा ना. टू इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स EV करून दिता म्हणून सांगलो. हे भाशेन आनीकूय कमिटमेंट दिला, तो आतां अनाउन्स करना, म्हाका करून दाखोवपा जाय. इवन तुम्ही एग्री जायना जाल्यार हांव करून दितलो. हांव तुमचेर एगेन्स्ट वचपाना. युनायटेड टॅक्सीमॅनाचे टॅक्सी भाव आसा आमचे, ते सगळे मोविन सरा कडेन आयिल्ले. पयलीं ते आमकांय सांगिल्लें की मोविन सरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतला म्हणून. पूण आयची मिटींग म्हाका दिसता खूब पॉझिटीव नोटार एंड जाल्या. आज जेन्ना स्टार्टींग आशिल्लें तांच्या मनान खूब डावट्स आशिल्ले, म्हणजे आमकां बिझनेस कसो मेळटलो, नाजाल्यार गोवा मायल्स जाल्यार ते सगळे बिझनेस काडटलो. पूण जशें मागीर मोविन सरान एक्सप्लेन केलें तांकां की तुमकां बिझनेस मेळोवपाची जबाबदारी आमची म्हणून, आनी त्या खातीर आमी सरकार म्हणून सगळे तरेचे प्रयत्न करतले. तांणी स्वता बसून थंय येवन तांकां बिझनेस मेळोवन दिवपा खातीर आपूण 2 दीस येता हेंय ताणें आश्वासन तांकां दिलें. मोपा फाल्यां तुमकां तुमची ऍप बेस्ड येतकूच तुमकां मोपाचेर खंय तरी तुमकां एक कावंटर जाल्यार थंय तुमकां जागो दिवपाचें ताणें एश्युरन्स दिली. भितरले सॉलिसिटींग तांचो टॅक्सीमॅनांचो एक डावट आशिल्लो की भितर लागीं आशिल्ले कारणान ते सॉलिसीट करतात म्हणून कस्टमरांक. सो थंय सरान सांगलें की आपलो एक खंय तरी ऑफिसर घालता म्हणून RTOचो, आनी हें सगळें मॉनिटर करता म्हणून. तांकां खंय तरी फाटीं फुडें जालें, पूण म्हाका दिसता तांचो हावभाव पयलो जाल्यार तांचे पॉझिटिवली ते एंड जाल्या. आनी थोड्यो बारीक ज्यो फाल्यां हें आसा, फाल्यां आमी सरा बरोबर एक एअरपोर्टाचेर वचून आनी बरें कितें जावपाक शकता तें पळयतलें. आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आज आमचे कडेन बरो एक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा जो खऱ्या अर्थान गोंयकारां खातीर वावर करता. आनी म्हाका दिसता खंयच्याच अर्थान हो सरकार गोंयकारांच्या अगेन्स्ट वचपाना. ते करता आसतना पसून जशें मार्केट फोर्सिसांक जाय त्यो थोड्यो गोश्टी हाडच्योच पडटल्यो, नाजाल्यार आमकांय बी लोकांक बऱ्यो साधन सुविधा दिवपा जाय. त्यो दिता आसतना आमच्या लोकांकूय सांबाळप तितलेंच ह्या सरकाराची जबाबदारी आसा, आनी तें आमी करतले अशें म्हाका सांगून दिसता.